म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आमी सितीदान आयकलां. तुमी आयकल्या उपरांत तुमच्या मनांतूच न्हय पूण तुमच्या भावनांनी कितें म्हणून घडलां तें तुमी जाणात. आनी तुमकां खेरीत देवान कितें तरी शिकयलां. हें तुमच्या संदर्भाक लागून तें तुमी शिकल्यात आनी शिकतल्यात आनीकूय. तर आमी थोडो नियाळ करया. आयज आमी कितें आयकलां? हे पळय वडील आसलेले धर्मशास्त्रांचे आनी हेर ते मातशे भियेले. आतां कित्याक भियेल्या ते? कित्याक 5,000 लोक आतां पळय जेजूचे पाटलाव करूंक लागले. अरे अशें तर आमी तांकां सोडीत जाल्यार म्हाका दिसता आख्खें इज्रायल ताच्या पाटल्यानूच वेतले. ही भिरांत ताच्या मनांत आसलेली. पयले सुवातेर ताका पत्करूंक नासलेलो. तो प्रवादिनींनी सांगलेलो म्हणून येवपाचो आसलेलो पळय तो मसिया, ते ताणें समजोंक नासलेलें आनी ताका लागून तांकां काडून उडयल्लो. एकलो मनीस सगळे परजे पासून मेलोलो जाल्यार बरें म्हणून कायफासान अशें म्हणलेलें. काडल्या उपरांत तो पुनर्जीवन जाला. आनी आयज आमी दुसऱ्या वाचपान पळयलां कशे भशेन तो शिश्यांक दिश्टी पडटा, दुसऱ्यांक दिश्टी पडना. कित्याक तांचो आजून भावार्थ वाडोंक ना. आतां हें म्हत्वाचें. भावार्थ आसलेल्यांक जेजू दिश्टी पडटा. आमकां तर भावार्थ ना जाल्यार आमकां दिश्टी पडचो ना. आमी हांगसर आयल्या जाल्यार कित्याक आयल्यान आमी? कित्याक आमकां भावार्थ आसा म्हणून जेजू दर दिसा दर मिसान तो हांगसर हाजीर जाता आनी तो आमकां घोटाय दिता. तर असलो तर भावार्थ आसत जाल्यार तो आमकां तो अणभव घडटलो. आतां आमी कितें पळयता की जेजू ताचें नांव इतलें म्हत्वाचें की पेद्रू आनी जुआंव ते सादे मनीस खारवी आसलेले, पूण आतां जेजूचो अणभव घडोवन म्हणजे भावार्थान पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान ते तांकां घोटाय येताली. ताका साक्षी दिवंक, उलोवंक, भियेनासतना ताका परगटूंक. आनी ते सगळे उबे माजार सांगतात की तुमकां कळोंक जाय कोणेन केलां तें, ताच्या नांवांत आमी केलेलें आसा. हे भशेन ताका जेजूची ओळख दितात. आनी जेजूचें नांव कितलें पावरफूल पळय तें तांकां सांगतात. हें आमचे कडेन घडोना, हें फकत ताच्या नांवान घडलेलें आसा. आनी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी ताच्या नांवान घडोवन येता आसा. जेजूच्या नांवाक लागून, जेजूक लागून आमी सगळीं हांगसर हाजीर आसा. नाजाल्यार आमी आनीक खंयचो आसतले दिसल्या. पूण जेजूक लागून आसा. आनी जेजूक लागून आमकां सगळें घडटा. आतां कोणाचें म्हणून आपलें जिवीत सगळेंच देवाक भेटोवंक जाता? जांकां ताणें हें देणें दिलेलें आसा. हे पळय हांगसर सगळें मोटवाशी आसा. हें सादें जिवीत न्हय, हें देवान घडोवन हाडलेलें जिवीत. तुमी काजार जालेलीं आसात. काजार जावपाक सोंपें न्हय, पूण देवान तें घडोवन हाडलेलें आसा. ताका लागून सगळें आमचें जिवीत जेजूचे थिरावन जिवंक जाय. नाजाल्यार तें ताका अर्थ ना. आमी फुडें वेचना, थिंचरूच आसतल्या आनी थिंचरूच बुडोवन वेतल्या. आमकां तर प्रगती करूंक जाय जाल्यार सगळीं आमची चिंतना भावना जेजूचेर दवरली की ना, तो ती काडून घेता आनी तो आपल्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आमकां फुडें कशीं पावलां मारूंक जाय ताचे सवय तें दाखयता. ताचे विरीत न्हय, ताचे बरोबर आमी जिवंक जाय. हे परी आमचें जिवीत सारच्याक देवाचें उतर आमकां म्हणून हितून प्रेरणा दिता, शिकयता, जाणवाय दिता. हें आयकोन फकत थिंचरूच दवरूंक फावना, आमच्या जिवितांत तें घालूंक जाय. आनी हें करच्याक तुमकां हांवें सदांच सांगलां आनी सदांच सांगतलो, जेजूचें जिवीत आमी पाळया. कित्याक जेजू आमचे सगळें आसा. ताका ही संदी दिवया रातचो ताचे बरोबर वेळ सारच्याक. कित्याक तो आमचे वरवीं बापा सगळें वेळ सारता. हें जाणून जावंक जाय. कित्याक आमी ताच्या जिवितान आसा
आनी तो जशे भशेन बापा सगळें आसतालो आतांय तो आसा आमचे वरवीं. तर हाका लागून जेजूक आमी वेळ दिवया रातचो न्हिदोंक वेच्या आदीं आनी उठल्या बरोबर ताचे बरोबर वेळ सारचो. हो वेळ एकदम म्हत्वाचो, कित्याक हो तर वेळ आमी सारीत आख्खी रात आमचे मागण्याची जाता. जशे भशेन आमी मोबायल बॅटरी चार्ज करता न्हय ते भशेन आमचें जिवीत जें जेजू सगळें आसा तें थिंचोच चार्ज जातलें. आनी दिसभर मागीर आमकां सोंपेपणी सगळें घडटा तितलें जेजू सगळें धरून ताचे सगळें ताका प्रतिसाद रिस्पॉन्स दिवपाक गोठाय मेळटलीच. आनी हे भशेन भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेळार आनी हेर सांता भक्तांनी आपलें जिवीत ते भशेन सारल्या उपरांत ह्यो आजून बऱ्यान मेलागरी चलतात. आमचे वस्तुंगी न्हय ताच्या नांवान तें घडटा. तो ताका लागून सगळीं जाण आमचे हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. आमचे भितर आसा तितलें ताचें सवें आसा, ताचें सवें तें सगळें दवरया. ही चिंतना, ही भावना, हे चाल, ह्या आठवणी आमचें जिवीत कंट्रोल करूंक फावना. हाका लागून आमी मागीर पिशीं जाता, आमी डिप्रेस जाता आनी कितें कितें जाता आमकां. ह्या म्हणून तूं मानसीक प्रॉब्लेमां, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स, पूण ताचो परिणाम आमच्या कुडीचेर जाता. आमकां डायबिटीज, यार हार्ट प्रेशर आनी कितें कितें जाता. हें सगळें आमी जेजू सवें दवरीत तर जाल्यार आमकां बरी सावध भलायकी ताचीच फाव जातली. कित्याक तो आमचें सवें जियेता आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे, तो ताची भलायकी आमकां आसूंकूच जाय. पूण आमी पूर्णपणे आमचें जिविताचें सवें सारिना म्हणून हें आमचें सवें घडटा.